आयज आमी गोंयचो आवाज एनआरएलायड ऑर्गनायजेशन्स पळय आसा ते आयज आमी शिवोले आयल्या आमी गांवां भोंवून आतां शिवोले आयज आयल्या बेजिकली सगळ्या लोकांक शिवोलच्या दाखोवपाक एज पर द रिजनल प्लॅन शिवोलचो पळय गांव आसा त्या प्रमाणे एज पर रिजनल प्लॅन दोंगर आसा जे शेतां आसा भाटां आसा तांचे कशें सेटलमेंट केल्या पळय ते एंड बिकॉज ऑफ दीस देर इज गोईंग टू बी अ ग्रेट डॅमेज टू द इकॉलॉजी जे नॅचरल ब्युटी आसा ऑफ शिवोलीम ती सगळी डिस्ट्रॉय जावपाची आसा. सो आमी शिवोलच्या लोकांक दाखयतले द रिजनल प्लॅन आनी वी वॉन्ट द पीपल ऑफ शिवोलीम टू स्टँड अप टू रायज and oppose this draconian regional plan जो शिवोलेच न्ही आख्या गोंया काबार जावपाचें आसा. हे जे कितें आमी करता पीडीए नाका किंवा रिजनल प्लॅन नाका हे झगडटा कित्या खातीर तर आमच्या खातीर न्ही तुमच्या खातीर फाल्यां सकाळी आमकां मेण्याचे किंवा प्लास्टीकचे लाकडाचे लाकूड तांबे मेळचें दिसता मागीर नाल्यार आनी कसले खूब कशें हें करून जांबळां दिसतलीं आंबे दिसतले पणाक दिसतले पण खरें ओरिजिनल आमकां कांयच पळोवंक मेळचें ना. ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी उठोवंक जाय आनी उठपाची तयारी करूंक जाय. पीडीएतल्यान 10 गांव काडले म्हूण टीसीपी मंत्री विजयान निकतीच घोशणा केल्या. रिजनल प्लॅनांतल्यान अवैध जमीन कन्वर्जनाच्या आरोपांचे चवकशेक टीसीपीन समिती नेमल्या. मंत्री म्हणटा चवकशेक आपयल्यार एक्टिव्हिस्ट खूस मारता. प्रुडंटा खातीर शिवोलच्यान श्यामसुंदर फडते.